सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. आमी आतां तेरसाच्या मागण्यांत वांटो घेतल्या. आयचो विशय नितोळ आत्मो घेवया, जेजू सुरवंडाराचे गोवाय जावया. मनान धरून जी कोण पवित्र आत्म्याक सोत मानिनात, जी कोण पवित्र आत्म्याक नाकारतात, जी कोण पवित्र आत्म्याची फकाणां करतात, असल्या मनशाचें जिवीत न्हवसर तांच्या जिविताक हात लाय, तांचें जिवीत बदल म्हूण ह्या तेरसांतल्यान आमी मागुया. उबी रावया, बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मरयेताय जल्मलो. पोंस पिलाताका काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला. तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासनाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बोगसितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बुलिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. बसुया. आमी नियाळुया दुखीचे गूट. पयलो गूट. जत्सिमानीच्या मळ्यांत मागणें करतना जेजू आमच्या पातका पासत रगत मेता. म्हजे वाटेन बसल्यान ती. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बोगसितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बुलिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनोती कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलिले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये,
आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलले सुरवेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलले सुरवेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलले सुरवेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलले सुरवेस्पोर तुजे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांतल्यांक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर पिलाताच्या राजांगणांत सोम जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदून ताचेर जेरमोण मारलें. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आमा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माई आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सुदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात्म्यांक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर. सोम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घातलो. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बोगसितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू भोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात्म्यांक भोव करून तुका गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर. सोम जेजू क्रिस्त चडलो कालवा दोंगरार घेवन आपल्या खांदार तो बारादीक कुरीस. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळडेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरी कुरपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा. ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो
आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मोरी कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुझ्या तायेसा ओस्तोऱ्या मोदे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवत मरिये देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां हेम कोणांतल्या उज्यांतली वर सर्गरात्म्याक भोग करून तुका गरज आसतल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर सोम जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगा चोरां मदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मारयेचे दिश्टी मुखार. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्योती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्योती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्योती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्योती मोरे देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोत आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोत आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोत आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोत आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोत आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बुलेले सुरवेस्पोर तुझे थंय आसा ओस्तोरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आम्हा पापियांक खाती विनोती कोत आतांनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गात्म्याक भोव करून तुका करत आसतल्यांक उबी रावया. नोमान राणये काकुतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी पदेशी वेची बाळकां तुका उलो मागतांव. या दुखाच्या कोंडांत सुस्कार सोडून रुदोन करून माई तुका प्रार्थांव. आमचे दोयाळ शरातिनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूंच कोणवाले दुलोब अकवार मारये ह्या पदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. भाग्यवत देवाची माये आमचे खातीर माग क्रिस्तान बसयला ती आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा तुजो आत्मो आमकां दिताय. तुज्या आत्म्या वरवीं आमचें जिवीत तूं नवसरताय. मारयेचो आदार मागून आमच्या जिवितान जे वायट आसा जी पिडा आसा जे संकश्ट आसात ते आमी तुज्या हातान घालता. तुज्या आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमच्या जिविताच्या खुर्सांक फुडो करूंक आमकां आदार दी. तुजो जियेताय राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. बसुया आनी मिसान वांटो घेवंक तयारी करुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आमच्या बावतिस्मान देवान आमकां फुक्या देणें दिलां पवित्र आत्म्याचें आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत देवाचो अणभव आमकां मेळटा. ह्या अणभवान आमचें जिवीत आमी नवसरता आनी नवसरलोलें जिवीत ताचे गोवाय जावंक आमकां आपयता. ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना नितळ आत्म्याच्या प्रेरणांत आमचें जिवीत नवसरूंक आनी जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक कृपा आनी बळ मागून घेवया. जायते पावटी पवित्र आत्म्यांक, नितळ आत्म्यांक, देवाच्या आत्म्यांक आमी आयकूंक ना. जायते पावटी आत्म्याचो उलो आमी बेऱ्या कानार घेतला. मेळ्या वस्तूंक, मेळ्या चिंतनांक, मेळ्या येवजण्यांक जायते पावटी आमी आयती रावल्या. असल्या आनी हेर चुकीची ह्या वेळार दूख धरुया. ओगेपणान जेजू लागीं बोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, तुज्या आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमच्या काळजांत तूं उलयताय, पूण जायते पावटी ह्या आत्म्याक आमी आयकूंक ना. मेळे वस्तू आमी केल्यात, आमचें जिवीत आमी पिड्यार केलां. तुजें बोगसणें आमकां दी. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आमकां जाय त्या वेळार जेजू लागीं कोतकोत्यान मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा खातीर माग म्हूण सांगलां, तांचो उगडास करुया, तांचे खातीर मागुया. कोरोनाचे पिडेक लागून जायतीं जाणां कश्टवतात, तांचो उगडास करुया, तांचे खातीर मागुया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या कोणवाळ्या बापा, आमची वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यान आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना कुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां तुजो नितळ आत्मो आनी कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनांक. बागयोन पावलून गालिस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो तुमकां चलयता तर तुमी सुमूर्ती मेकली जाल्यात. कुडीच्यो कोरण्यो ओळखूंक सोंपे त्यो ह्यो: प्रोद्वार, कामचार, पोजोडपण, कुड्या देवाची पुजा, गाडेपण, दुस्मानकायो, वाद विवाद, नाटकाय,
क्रोध, जोगडी, दुसोंग पोश, कुन्नाटकाय, सुंदरपण, पोजडी जागरणां आनी असल्यो एर वस्तू. तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशें आतांय शिटकायता. अशें करता ती देवाचें राज जडूंक पावची नात. आत्म्याची फळां ही मोग, कुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्याचो विस्वास, दुलोबाय, आपदोमावणी असल्या गुणाचेर आड वचोशी समर्थ ना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी अवगुणां आनी गोंदवण्या बरोबर आपली कूड खुर्सार किळायल्या. जर आत्मो आमचे जिवीत तर आत्मो आमकां चलून व्हरता तशी चलुया. एकामेकाक चलोवन एकामेकाची नाटकाय धरून आमी पलके मन जोडूंक आवडे गोटू नये. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेज. सोगली म्हणुया. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेज. नितोर निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेज. ताची कुशी पाळटा ती सगल्या काळजान ताका सोदता ती खरेंच सुकेज. जबाब. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेज. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या आज्ञा वेलो म्हाका कडसरूंक दिवूं नाका. तुजेर पातो करिना जावंक तुजें उतर हांव काळजांत बाळगून दवरता. जबाब. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेज. तुज्या चाकराक भलेपण दाखय. म्हजें जिवीत बागी जाव. तुजें उतर सांबाळटलो. तुजी विचित्र समूर्त नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब. सर्वेस्पराची सुमूर्त सांबाळटा ती खरेंच सुकेज. उद्गार. Zoe sorves ora, Zoe sorves pora. गोठ रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. Sorves pora, Zoe sorves pora, Zoe sorves pora, Zoe sorves pora. सुरविसपूर तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मेळो देंवचार बसलोलो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हळें, जेजू नासरेतकारा, सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी तूं करूंक आयलाय? तूं कोण तो हांव जाणा, देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी सगळ्या मदकत ताका धडनीर आपटून ताका मातूय दुखय नासतना ताचे वेलो भायर सरून गेलो आनी सगळो लोक अजाप जालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या भणी भावानो, संवसाराच्या सुरवंडाराचे
आज पयले नोवेन आमी समोरमताव आनी ह्या पयल्याच नोवेनान आमचो विशय नितळ आत्मो घेवया, सुरवंडारा जेजूचे गोवाय जावया. पयल्याच नोवेनान आमचो आत्मो नितळ निर्मळ करून ह्या तयारेच्या दिसा आमी पावल मागता. काळजाची नितळसाण करून परबेक तयार करूंक आयचो विशय आमकां आमंत्रण करता. मोगाच्या भयणी भावांनो, मदले पिरायेचो एक दादलो बागयोत स्वभावाचो, ताचो स्वभाव एकदम बरो देखून ताची तोखणाय करून हांवें एक दीस म्हळें, कितलो भाग्यवंत तूं, कितले भाग्यवंतपणी जियेताय. असल्या वेळार कुशालकायेन ताणें म्हळें, हांव हे भाशेन नासलो पूण देवाच्या आत्म्यान म्हाका भाग्यवंत केला. हांव हे भाशेन नासलो पूण देवाच्या आत्म्यान म्हाका भाग्यवंत केला. मोगाच्या भयणी भावांनो, तेन्ना ताणी आपलो अणभव असो म्हाका सांगलो. तो म्हणटालो, हांव एक वायट जिवीत जियेतालो. कितें वायट सांग आनी तें हांवें जिवितान केल्लें. कोणाचेंच हांवें केन्ना आयकून घेवंक ना. जायतें वायट म्हज्या जिवितान हांव तरणाटे पिरायेर कोत्तालो. तो म्हणटालो, 20 वर्सां इगोर्जेन केन्नाच ताणें पावल दवरूंक नासलें. इगोर्जे कडल्यान पयस, सेवा धर्मा कडल्यान पयस, मिसाक तर केन्ना तो येवंकूच नासलो. जिवीत जियेतालो, जोडटालो, सगळें कोत्तालो, पूण देवाक सोडलोलो. तो म्हणटा, आपल्या बापायच्या मरणांक ताका इगोर्जेन भितर सरचें पडलें. ताणें अशें मनान चिंतलें, अर्दें वर न्हू तें, अर्दें वरना मरण काबार जातलें. भितर सोदतलो, लोकांक दाखोवंक बसतलो आनी वेतलो. आनी तो म्हणटा, आपूण इगोर्जेन भितर सरलो. मीस सुरू जालें. म्हजी नदर काशवाचेर पडली डॅडीच्या. आनी तो म्हणटा, बेल जाल्ल्या भाशेन जाली आपणाक. तेन्ना मिसाचो कॉन्सग्रेशन टायम पावलोलो. सुरवातेक तो ते वेळ पासून हांवें कितें केलें म्हाकाच खबर ना. काशावांक मात हांव पळयतालो आनी तो दादलो म्हणटालो, हांव रडलो. कॉन्सग्रेशन टायमाक जेजूक जेन्ना ह्या दिकान वयर बालोलो, हांव दुकानी रडलो. घरा कडेन डॅडीचें मरण पळोवन हांव रडूंक नासलो. एक दूख हांवें गळोवंक नासलें. लोकांक दिसलें डॅडीक लागून हांव रडटा म्हूण, पूण तो म्हणटा, हांव दुखांनी रडलो. डॅडी मेला म्हूण न्हूय, पूण तो म्हणटा, आय सॉ माय सेल्फ इन द कॉफीन. त्या काशवांत हांवें म्हाकाच पळयलो. मिसाचे सुरवातेक तो वेळ पासून, कॉन्सग्रेशना पासून हांवें म्हाकाच त्या काशवान पळयलो. डॅडी काशवान नासलो, हांवें आपणाचेच रुपणें, म्हजेच रुपणें हांवें काशवान पळयलें म्हणटा. आय सॉ एम्प्टीनस ऑफ लायफ. हें मेकळेपण, हें रितेपण हांवें काशवान पळयलें. तो म्हणटा, आय सॉ माय डॅड सेल्फ इन द कॉफीन. त्या काशवान म्हजेंच मेलोलें जिवीत पळयलें. कित्याक तो म्हणटा, आपूण इतलो वायट जिवीत जियेतालो, देवाक सोडलोलो, देवाचेर नदर लेगून घालूंक नासली, कोमन्यो घेवंक नासलो, संस्कारान वांटो घेनासलो. हांवें म्हजें मेलोलें जिवीत त्या काशवान पळयलें. तो म्हणटा, आय सॉ माय डेडलीनस, अनक्लेनलीनस इन दॅट लायफ. तो म्हणटा, हांवें म्हजें मेळेपण काशवान पळयलें. आनी तो म्हणटा, हांव रडलो, हांव रडलो आनी हांव रडत रावलो. जेन्ना जेजूक पळयलो, आय सॉ द लव ऑफ जीजस इन दॅट होस्ट. त्या कोमन्यावान म्हाका जेजू दिश्टी पडलो.
मोगाच्या भयणी बाबानो तो कित्याक म्हणटालो हे भाशेन ताच्या देडीन जायते जोडून भुरग्यां बाळा खातीर दवरलोलें पूण काशावान आतां कांयच ना फकत देडीन ताच्या पोटाचेर कुरीस घेतलेलो आनी तो म्हणटा कांयच ना जिवितान आमच्या पूण शेवटाक आमच्या हातीन आसता तो कुरीस तो आमच्या पोटार दत्ता आनी आमी हे जिवितांतली यात्रा सोंपयता तो म्हणटा आनी कांयच ना एम्प्टीनस डेडलीनस अनक्लेनलीनस पूण जेजू म्हज्या हातान आसलो जेजू म्हज्या डॅडीच्या हातान आसलेलो ते खुणायता जिवितान आमच्या कांयच ना देवाचो मोग ना जाल्यार मोगाच्या भयणी बाबांनो ही जावन आसा कथा त्या मनशाची कितें आमी आमच्या जिवितान घेता कितें आमी संवसारान घेवन वेता जरी तर आमी पवित्र आत्म्याच्या बळान पवित्र आत्म्याचे कृपेन पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या जिविताची नवसरणी करिना जाल्यार मोगाच्या भयणी बाबांनो आमी आयचे पयलें वाचप आयकलां झूज भाग्योत पावलू नितळ आत्म्यामध्ये आनी वायट आत्म्यामध्ये जे झूज पेटलोले आसा ते भाग्योत पावलू आमकां सांगता तो म्हणटा जे आमकां वायट कोत्ता मेळे कोत्ता मेळो आत्मो कितें तो म्हणटा कामचारपण पोजोडपण कुड्या देवाची पुजा गाडयेपण दुस्मानकाय कुड्या देवांक बसप क्रोध झगडी कुसडेपण मोगाच्या भयणी बाबांनो चडशे आमच्या जिवितान आमी आमच्या जिविताचे गांठीक बांदून हेच भोंवता झगडी झुजां कुसडेपण आशा करप दुसऱ्याक फटोवप नागोवप आमी मेळ्या आत्म्यांक घेवन भोंवता मेळेपणाक आमी वेंग मारता आनी आमचें जिवीत आमी मेळें करता भाग्योत पावलू मुखार म्हणटा आत्म्याची फळां कितें मोग खुशालपण शांती सोंसणीकाय मोयपास बरेपण खात्री दुलोबाय आप दोमावणी ही जावन आसात पवित्र आत्म्याची फळां जेन्ना आमी असल्या शेगुणांनी आमचें जिवीत बांदता तेन्ना आमी नितळ आत्म्याक पवित्र आत्म्यांक आमचे भितर घेता आनी आमच्या जिवितांतल्यान पवित्र आत्म्याची फळां बरेपणांतल्यान आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावता मोगाच्या भयणी बाबांनो आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलां बारीकसाणेन इल्लो नियाळ शुभ वर्तमानाचेर करुया एक अचोरया जेजू मेळ्या आत्म्यांक काडटा मोगाच्या भयणी बाबांनो 30 आनी 30वे वळेन पयलेच वळेन आमकां अशें मेळना मेळो आत्मो देवस्थानांत आसलो जेजू देवस्थानांत शिकयतालो आनी शिकयतना मेळो आत्मो एका मनशा भितर आसलो आनी तो देवस्थानांत नासलो मोगाच्या भयणी बाबांनो हे मेळो आत्मो म्हणटात ते एक कूड घेवंक जायना भायले भायर तो कोणाची तरी भितर रिकता आमी बेंदूल पळयल्या झाडांक जाता ती ताका आपलें सैम ना ताका आपलें पांव ना पूण झाडां भितर रिकता आनी जियेता झाडां भितर जे बरेपण आसा जे उदक आसा विटमिन्स आसात प्रोटीन्स सगळें झाड आपूण घेता आनी जियेता ही बेंदूल तेच भाशेन मेळेपण तेच भाशेन मेळो आत्मो आमचे भितर जियेता आनी आमकां भितरले भितर खावून उडयता मोगाच्या भयणी बाबांनो हो मेळो आत्मो देवस्थानांत आसलो आमचें जिवीत मेळ्ळें आमच्या जिवितांत जायते वायट आसा जे भाशेन मेळो आत्मो त्या मनशा भितर आसलो आनी देवस्थानांत आसलो आमचे भितर मेळो आत्मो आसा आमचे भितर मेळेपण आसा वायटपण आसा हें ओळखून घेवया पयलें पावल नवसरणेक हें ओळखून घेवया आमी पातकी आमी मेळी आमचे भितर अगूण आसा म्हूण ओळखून घेवया वळ 30 आनी 4 आमकां अशें म्हणटा जो मेळो आत्मो आसलेलो ताणें जेजूक चॅलेंज केलो ताणें म्हळें जेजू नाझारेतकारा मातशें आमकां सांग तुजे लागीं आमकां कसलें काम आसा प्रश्न मांडटा तुजे लागीं आमकां कसलें काम आसा आमकां सांग आनी आपुणूच जबाब दिता तूं आमकां भस्म करूंक आयलाय तूं कोण तो आमी जाणाव देवाचो भक्त हो मेळो आत्मो जेजूक सांगता तूं कोण तो आमी जाणाव देवाचो भक्त आमचो तूं भस्म करूंक आयलाय देंवचाराक खबर आसा देवाचें मिसां देंवचाराक वायटाक खबर आसा बरें कितें येवजिता पळय तें देवाची मांडावळ जेजू वरवीं कितें आसा ती मेळ्या आत्म्यांक खबर आसलेली मोगाच्या भयणी बाबांनो इवल नोज वॉट इज रिटन इन द बायबल
जेन्ना जेजूक ताळण्यो आयल्यो, देंवचार पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वापरून जेजूक ताळणी घालतालो. मोगाच्या भयणी भावांनो, जायतीं मनशां आसात पवित्र पुस्तक वापरतात आनी एके भाशेन वायट सांगतात. जायतीं जाणां आसात पवित्र पुस्तकांतले वळी विचून काडटात आनी म्हणटात देवान तशें सांगूंकूच ना. तसलीं मनशां आसात. कितें बरें, कितें वायट, खंयचो मेळो आत्मो, खंयचो देवाचो आत्मो, ती आमी पारखूंक शिकूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर जेन्ना देंवचार जेजूक चॅलेंज करता, जेजू जिखता. जेजू म्हणटा ओगो राव, देंवचाराक धमकायता, तोंड बंद कर, ओगो राव, ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी जेजू त्या मनशाक पेकयता. ओगो राव ओगेपण करता देंवचारांताय, भायर सरून धाडटा ताका, धांवडायता भायर. आनी तिसरे सुवातेर जेजू पेकोवणी दिता. मोगाच्या भयणी बाबांनो, जूय देवाचो आत्मो आसा, तूं ह्यो 3 वस्तू घडटात. वायटाक ओगें कोत्ता, वायट पळून वेता आनी नवसरणी जिवितान मेळटा. मोगाच्या भयणी बाबांनो, देंवचाराक ओ वायटाक खबर आसली जेजू धांवडायतलो म्हूण, देखून जेजूक तो परगटूंक चित्ता. आनी शिकपी म्हणटात जेजूक नाका आसलेलें वायटा कडल्यान, देंवचारा कडल्यान आपली परगटणी जाल्ले खातीर. मोगाच्या भयणी भावांनो, देंवचार आमकां जायते फावटी ओ वायट आमकां जायते फावटी तशेंच करता, बुलयता. तुकाय बरें मिसाक वेताय, हें कोत्ताय, तें कोत्ताय, तें कोत्ताय, आमकां फुलयता आनी चडयता आनी आमी फुलता. आत्म्याची वाट चलतात ती फुलोनान आनी बुलयनान. ती देवाक पळयतात, ती देवाची वाट चलतात, सादेपणान देवाची वाटो विचून काडटात. मोगाच्या भयणी भावांनो, हो आळ सोंपयतना देवाचो आत्मो आनी वायट हांचे मदीं आमी कशे तरेन अंतर करून आमच्या जिविताची पावलां आमी मात्तले जाय. हांव तुमकां एक इमेजनरी दितां, एक खुणा कशी दितां. तुमचे उजवे वाटेन देवाचो आत्मो आसा, तुमचे दावे वाटेन वायटाचो आत्मो आसा, मेळो आत्मो आसा. चितात, उजवे वाटेन देवाचो आत्मो, दावे वाटेन मेळो आत्मो, आनी दोनूय तुजे बरोबर चलतात. तूं कितें विचून काडटाय, तुजेर दल्लोलें आसा. तूं कोणाक गाळी मारताय, फटयताय, नागयताय, चोरताय, दुसऱ्यांक ताळलेन घालताय, दुसऱ्याचें तुजें कोत्ताय, फाटल्यान उलयताय, दुसऱ्याचें नांव पेड्यार कोत्ताय. जितले फावटी तूं वायट कोत्ताय, तूं मेळ्या आत्म्याक आपणायताय. आनी एके भाशेन मेळ्या आत्म्या बरोबर तुजी वाट तूं सुरू कोत्ताय, तुजी पावलां मारताय. देवाच्या आत्म्यांक तूं थंयच सांडटाय. जितले फावटी तूं बरें कोत्ताय, बरें उतर दिताय, दोयाळ्यो करुण्यो कोत्ताय, मोग, शांती, बोगसणे असल्या शेगुणी जिवितान तुजें जिवीत बांदताय, तेन्ना तूं देवाच्या आत्म्याक घेवन चलताय. ही एक इमेजनरी उडास धरुया. देवाचो आत्मो हो वायट बरोबर वेता आनी तूं कोणाक चूज कोत्ताय, तूं कोणाक विचून काडटाय, तुजेर दल्लोलें आसा. देवाच्या आत्म्याक आयकुया, देवाच्या आत्म्यांतल्यान प्रेरणा घेवया, जिविताची नवसरणी करुया, जिवीत आमचें देवाक भेटोवया. अशेंच करूंक देवाच्याच आत्म्याची बळ, कृपा आनी नवेपण आमकां ह्या मिसांत मागून घेवया. उबी रावया. नितळ आत्म्याच्या मार्गान चलूंक देवाच्याच आदाराची आमकां गरज. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार धरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्या पासत मागुया. आत्म्याच्या प्रेरणान गायाळ पोरजेक पेकोवणी दिवूंक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. आमकां दोयेन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया.
आत्म्याचे सोक्तेन नितोळ काळजात आनी निस्वार्थीन वावरूक मारयेचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दुयेन आयकून घे. वायट सुवयांक सापडलोल्या पासत मागुया. जिविताची नवसोरणी करूक आनी जिवीत सांबाळूक मारयेचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दुयेन आयकून घे. आमच्या भुरग्यां पासत मागुया. देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान ती वाडूंक मारयेचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दुयेन आयकून घे. स्वर्गीच्या दोयाळ बापा, विश्वासान तुजे मुखार आमची मागणी दवरल्यान तुजी खुशी जाल्यार आनी ह्यो गरजो आमकां फावो जाल्यार दी म्हणून मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Jiwitacie ducha wątał, amcie wordan, ducha wątał, amcie wordan. मोशा बाबा भयणानो, मोशे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो समारोम आमी चलयता आनी ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां तुज्या आत्म्याची कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां पारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताची उदेशी देवदूत आनी स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दलबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा,
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो घूट परगोटुया. Gesù ci bonsala, Gesù noviani etolo, Gesù melo, Gesù ci bonsala, Gesù noviani etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये संगाती, तिच्या पती बागीवोन जुजे, बागीवोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें मागणें म्हणटा आसतना नितळ आत्म्याच्या प्रेरणांत आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक ताचेंच आदार मागून म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळ्ळेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरविस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकतांव. तर आमकां ताची उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. नितळ काळजा मनान एकामेकाक शांती दिवया. ओ जेजू, जो आमकां पवित्र आत्मो दिता, जो आमचें जिवीत नितळ करूंक आपयता, ह्या जेजू भाशेन आमचें जिवीत करतात ती आमी सगळीं सुभागी. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलाय देखून आमी तुका दिनवासतांव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो नितळ मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसुया. तुमकां पळोवन आमी खूब खुशाल. तुमच्या जिविता वरवीं आमच्या ह्या गांवांत हो बावार्थ जिवो उरलो आनी तुमच्याच पावलां वरवीं हें नवें आमी सुरू करून देवानूच आमच्या मनांत घातलें. तुमकां शाबासकी दितना तुमच्या बऱ्या देखी खातीर आमी तुमकां शाबासकी दिता. 65 आनी ताचे वयर वर्सां आसलेल्या ह्या आमच्या मोगाच्या भावां भयणांक आमी शाबासकी दितना होच भावार्थ तुमी उतरांनी आनी खोड्यांनी जिवो दवरीत रावचो. आमची नोवेनाची मिसां 6:30 आनी 7:30 सकाळीं आनी सांजे 5:30 वाजता.
5 वरांचेर इग्रोज सुरू जाता. 5:30 वरांचेर तेर्स आनी उपरांत मिसाचेर सरमांव आनी धाकटी साल. सगळी मांडावळ बरे भाशेन जावं आनी ह्या नोवेनांतल्यान आमी सगळीं बोवार्थान वाडूंक आमचो आवंडो. 3 मिसांची तोच सरमांव वो तोच नियाळ आमी करता. आमची एकूच आशा आमी सगळीं जेजूक आनीकूय इल्ली चिटकून रावन जेजूचो मोग ओळखूंक आमी पावूं आनी हो आवंडो आमचो शार्ती पावतलोच. सगल्यांक तुमकां एक बरी खुशालकायेची रात आनी फाल्यांचो खुशालकायेचो दीस आमी आवंडयता. उबी रावया. सुरवेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. नितोळ आत्म्यान जिविताची पावलां मारूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवाचो आदार आसूं आमचे ताय सदांच. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमच्या दोयाळ बापा तुज्या मोगाच्या पुताक सोगता सर्वांचो सर्वोंडार तुवें केलोय आनी ताचे वरवीं सगळीं रचनां सोपून एकवटान नवी करूंक तुजी खोशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सोडयलोली सगळीं रचनां तुजी सेवा चाकरी करूंक आनी निरंतरी तुका वाखाणूंक पावूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देवाचो आशिरो आसूं आमचे ताय. आमेन. बसूया. कुमन्यांक घेवंक तयारी करूया.